जो आजारी आसा मुख्यमंत्री ताच्या स्वास्थ्याबद्दल विचारपूस करपाक आनी त्याचो स्टेटस जाणून घेवपाक। पण ह्या गोंयचे दुर्दैव आमचो आरोग्य मंत्री पयर ताणें पत्रकार परिशद घेतली। पत्रकार भावान ताका प्रश्न केलो की आमच्या मुख्यमंत्र्याची स्थिती कितें आसा। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता थ्रू युअर मीडिया टू द पीपल ऑफ गोवा, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार ह्याच्या संदर्भात आरोग्याच्या संदर्भात स्टेटमेंट फक्त ताजे घरचे लोक दिवंक शकता, ताजी फामील दिवंक शकता। आपूण सुद्धा ताका जापसालदार ना, आपूण सुद्धा ताका अकाउंटेबल ना, आपूण सुद्धा त्या संदर्भात एक शब्द काढूंक शकना। आणि ताणें ताच्या फुडें वचून म्हटलें मिरेकल्स विल हॅपन, मिरेकल्स कॅन हॅपन। म्हणजे ह्या सरकाराक एक म्हणजे ताका जापसालदार किंवा अकाउंटेबिलिटी ताणें आपली जबाबदारी चिटकारून उडयली। आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस ऑफ अ पेशंट, व्हॉट इज हॅपनिंग इन जीएमसी। तुझे एंटायर जीएमसी आज मुख्यमंत्र्यांच्या प्रायव्हेट निवासस्थानार आसा, तू जबाबदार ना ह्या गोष्टीक। बेश्टक ते येयले डिनान धाडले किंवा आयसीयूचो जो हेड आसा तेंच्यांनी हाडून ताका थंय हे केली। यू हॅव नो हँड्स, यू हॅव नो अकाउंटेबिलिटी अबाउट इट। हे सरकार तुम्ही आता मिरेकलाचेर उलयता, बाबडेपणाचेर उलयता। एअरलिफ्ट करून हाडला, नॉर्मली पेशंट व्हडल्या हॉस्पिटलांत मायान येतात, धाकट्या हॉस्पिटलांत येता, ताची प्रकृती बरी आसपाक जाय। पण जेन्ना तो एअरलिफ्ट जाता आमी स्टेशनाचेर ताका लिफ्ट दवरता, परिस्थिती पळयता, आमचे खंय तरी शंकेची पाल चुकता। म्हणून ताणें हेल्थ मिनिस्टर एक तर खरें करून स्टेटमेंट दिवचो, नाल्यार ताणें करियर सोडची अशें आमी ताणें मागता। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष डिमांड करता रिजिग्नेशन ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर एट दिस डे। तर हांव तर अशें म्हणूंक सोदतां की जाले 8 दीस विजय देसायान सांगलां कित्याक आमचो सरकार आजारी ना म्हणून। आजारी जर ना जाल्यार आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री गेलो खंय हो तेंच्यांनी आमकां दाखोवचो। बाबा आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या जाग्यार आसा, त्या जाग्यार आमकां वचून तिथे परमिशन दिवचें। 2 शब्द एका विचारपाक, बाबा हे गोंयकारांनी चल्लां कितें, गोंयकारांनी कशें जगपाचें, कशे पद्दतीन रावपाचें आनी कशे पद्दतीन मारपाचें।